काणकोणकर हांव एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आनी मार्मुगांव तालुक्यान नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव स्किमीचे आनी सगळे जे फार्मिंगाच्या बाबतींत हांव पळयतां. सो आमी एक अवेरनेस कॅम्प घेतलेलो हांगसर. अवेरनेस कॅम्प घेवन आमचे जे स्किमी एक्सप्लेन करता तेन्ना फार्मर्सांक डिफिकल्टी कितें आसा तेंवूय विचारलें. सो आमकां त्या कॅम्पान कळ्ळें की फार्मर्सांक एक डिफिकल्टी आसा की हांगसर जे शेतान ट्रॅक्टर येता तो म्हणजे ह्याच वर्साच्यान मुंगरोंक लागला. पयलीं इतकी वर्सां शेतां जे रोयताले ते बरे भशेन सारके रोयताले. सो ह्या वर्साच्यान तें मुंगरता म्हणून आमी एक इन्स्पेक्शन करया म्हणलें कित्याक लागून कितें प्रॉब्लेम आसा काय म्हणून. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की वयल्यान जें उदक येता आनी जे एक्सेस पावसाचे प्लस वयले जे फ्लॅटां आनी कितें प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा तेंचे जे एक्सेस उदक येता ते ड्रेन आवट जायना आनी ते येता आसतना फ्लो जावन शेतांच्यान येता. सो भितर सील्ड जावन उरलेले आसा आनी ताका ड्रेनेज ना प्रॉपर ड्रेनेज ना. सो ते चारूय सायडीच्यान न्हू एक ड्रेनेज बांदून जे एक्सेस उदक आसा शेतांनी उरतात ते तर ड्रेन आवट सारकें जालें जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता.